मोगळा भावा भयणीनो, जायतो तेंप जालो. म्हणजे 18व्या शेतकान एक ब्रिटीश पाद्री जॉर्ज हर्बर्ट ह्या नांवाचो तो एक कवी आनी वाजोवपी, हौशी वाजोवपी आनी संगीतकार. तो एक दीस ताच्या मित्रां बरोबर म्युजीक सेशनाक वचूंक लागलो. आनी तो त्या म्युजीक सेशनाक वयता आसतना वाटेर ताका ताणें एक मनशाक पळयलो. थंय तो ताचो घोडो त्याच्या वजनान कडसून पडलेलो थंयसर. आनी दोगूय तो मालक आनी त्या घोडो दुकान कोंतीन त्रासान पडलेले. तें ताणें पळयलें. चिंती नासतना ताणें आपली गाडी थांबयली. गाडयेंतलो उठलो. आपले पाद्रीपणाचे लोब ताणें काडून शर्टाचे स्लीव्स वयर काडून तांकां मदत करूंक आदाराक पावलो. पयलें ताणें तें सगळें वजन गोड्याचेर आसलें तें काडून उडयलें, सकला उडयलें. मागीर ताच्या मालकाक, त्या गोड्याक ताच्या पांयार उबो केलो मालकान आनी ताणें. उपरांत ताणें दोगांयनी तें वजन वेवस्थीत सारकें गोड्याचेर बसयलें. आनी मागीर इतलेंच न्हय, तो मालक, तो मनीस अजाप जालो. कित्याक फादरान ताका पयशे दिले, हे वच आनी तूं कितें खा खानावळीन, तूं आनी तुज्या गोड्याकूय कितें खावंक दी. आनी इतलें म्हणसर तो उदार मनाचो, उदार काळजाचो फादर आपल्या गाडयेन बसोन ताच्या मित्रांक मेळोंक गेलो. ऑफकोर्स म्हणजे तो टायमार पावोंक ना, लेट जालो तो तेज्या म्युजीक सेशनाक. इतलेंच न्हय, ताजे केंस सगळे उगय नासतना हालचाल जाल्ले आसले दिसताले. ताचे तोंडार धूळ माती, हात पांय धुळेन भरलेले. हें सगळें पळोवन ताचे मित्र, म्युजिशन्स, संगीतकार, वाजोवपी अजाप जाले. कित्याक तांकां खबर आसली फादर केन्ना लेट येना, टायमाच्या पयले येता. आनी तो असो धुळेन भरलेले, मातयेन भरलेले कपडे घालिना. टीप टॉप सारको साफ सफाई ताका आवडताली. कितें तरी जालां अशें तांकां सजमलें. आनी ताणें विचारलें कित्याक म्हूण तो ते सगळे रागान भरले. कित्याक ताणें सांगलें, हांवें एका त्या मनशाक आनी आदाराक पावलो, ताका ताचो घोडो पडलेलो खाली वजनान, हांवें तांकां आदार दिलो आनी तांकां मदत केली. फादर, तूं कित्याक म्हूण तुवें तांकां, तूं कांय ताका वळखना आनी तूं ते व्हडले घोड्याक आनी ताका मदत करूंक गेला आनी तुका कितें जालें जाल्यार. लॉजो नासतना आनी कसलेंय रेजांव दिनासतना फादर जॉर्ज हर्बर्टान म्हटलें, हांवें जें केलां तें करिनासलें जाल्यार म्हज्या अंतस्करणांत दूख जावपाची, रातभर म्हाका त्रास जावपाचे. पूण जें हांवें केलां तें जावन आसा एक संगीत म्हज्या अंतस्करणाक. रातभर तें हांव आयकतलों. आनी तशें करूं ना जाय जाल्यार म्हजें कॉन्शियन्स म्हाका सोसूंक दिवचें नासलें. कित्याक म्हजें जबाबदारी मागणें करूंक, जांकां गरज आसा तांकां मागणें करूंक, तांच्या आदाराक पावूंक, न्हय मागणें करून पूण करण्यांनी तांकां पावूंक. आनी तें म्हजें कर्तव्य. मागण्यांतल्यान आनी करण्यांतल्यान देवाचो मोग, देवाची सेवा म्हज्या पेल्यात हांवें पयलीं करूंक. सो आतां आमी आमचे इन्स्ट्रुमेंट ट्यून करुया अशें म्हणून ते आपले
कामाक लागले. आज शुभ वर्तमानान जेजू वो व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रवादी, देवाचो संदेशकार, देवाचो मेसाया, हेका ताच्याच गांवांत लोक नाकारता, ताका जिवेशी मारूंक सोदता. प्रवाद्यांचें काम कितें, बाखणारांचें काम कितें? सोत आहा तें सांगपाचें. सोत म्हणजे कितें वायट आनी बरें तशें न्हय, फुडाराकूय देवाची येवजण आपल्या पोरचेक कितें तें, कितें बरें वायट तें सोत बाखणाराचें, प्रवाद्याचें काम. आनी हें जें सोत सांगता म्हूण तें लोकांक आवडोंक ना. तांकां तें वायटांत, तांच्या वायट जिवितांतलें पयस वचूंक तांकां खुशी नासली. आनी तेका लागून प्रवाद्यांक, बाखणारांक जिवेशी मारून नाजाल्यार गांवांतले भायर उडोवंक सोदताले. आनी देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, आपल्याच गांवांत एका प्रवाद्याक मान ना. आमचे तरणाटे हे तांचें जिवीत प्रवाद्या सारकें. उर्बेन आनी शक्तीन, कुडीच्या आत्म्याच्या शक्तीन भरलेले आसात. तांकां कितें सोत आहा तें करूंक जाय. जें कितें बरें जावचें आसा, जें मुनसुबी दिवची आसा तें तांकां जाय. देखून तुमी कितें तांकां वायट सांगलें जाल्यार ते तुजो प्रतिकार करतले, तुमकां प्रश्न घालतले, तुमकां चॅलेंज करतले. कित्याक तुमी जाणार जें कितें बरें वायट आहा तें तुमकां खबर आहा. तरी आसतना तुमी वायट मार्गान चलता आनी तांकांय वायट मार्गार घालता जाल्यार ते तुमकां सोडचे नात. आनी तरणाट्यांचें जिवीत उदार मनाचें, उदार काळजाचें, जी शक्ती तांकां आहा ती समाज सेवा करूंक, दुसऱ्यांक बरें करूंक तांची खुशी. देखून तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपाक मुण्याऱ्यांची, माय आवय बापायची, मित्रांची तांकां गरज. जायते फावटी घरांत सुद्दां आतां आधुनीक तरणाटे यंत्रां, मोबायल, इंटरनेट वापरून देवण घेवण कम्युनिकेशन करतात. म्हणटकूच तांकां तांच्या जे हातयारां ते वापरतात, कम्युनिकेशन करतात, तसली तांकांय त्या माध्यमांतून आमी तांचे थंय पोचूंक शकता. जावं इंस्टाग्राम, फेसबूक, वो घरांत मोबायल, लॅपटॉप. एक दीस एकट्या बापायन ताच्या पुताक कितें तरी बरें सांगूंक जाय आसलें, पूण पूत आयकोना जालो. सो ताणें ताच्या ईमेलान ताका तो संदेश दिलो, बाबा तुवें अशें अशें केल्यार म्हाका खुशी भोगता, तुवें आतां अशें अशें केलां म्हाका दूख भोगता. इतलेंच तें पुतान वाचून आपले चूक ओळखून घेतली आनी बरें तें करूंक फुडें सरलो. सो तरणाट्या मदें जायतें बरें आसा आनी हें सान फ्रांसिस्कान पारकिलें. बेश्टें संदेश परगोटूंक, देवाची बरी खबर परगोटूंक इतलेंच काम ताका आवडोंक ना. ती उमेदीचे भायर गेलो. ताका खबर आसली तरणाटे म्हणजे सोत कितें तें तांकां जाय, दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय, दुसऱ्यांचें बरें तें चिंतात, उदार मनाचें, उदार काळजाचें. आनी ही शक्ती ताणें बरे भाशेन जायत्या कार्यक्रमां वरवीं तांकां मार्गदर्शन केलें. आनी आतां सुद्दां जगभर सान फ्रांसीस शावेराच्या नांवान कॉलेज्यो आनी इस्कॉलां आसात आनी जे तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतात, तरणाट्यांचे संघटना आसात, वर्ल्ड वायड यूथ एसोसिएशन्स. सो ते भाशेन जेजूय बरें काम करूंक गांवां नोगरांनी भोंवतालो. आनीक एक काणी म्हणजे एक कंडक्टर, बस कंडक्टर, तो
तेका एक जाणटी बायल सदांच बासीन भितर येता तेन्ना हांसत्या तोंडान ताका विश करताली. आनी इतले पॅसेंजर असले कोणूय ताका, पूण हीच ताका बरें उतर दिताली, हांसत्या तोंडान उतरताली. सो ताच्या मनान जालें ही बायलेक खुशालकाय खंयसून मेळटा, कितली इतली खुशाल कित्याक ती. आनी सो एक दीस सकाळी ताणें ती बायल बसीन भितर बायबल घेवन भितर सरली आनी बायबल वाचताली. तें पळोवन ताका सोजमलें कित्याक म्हूण ती इतली खुशाल आसली, त्याची खुशेचो सिक्रेट कितें. देवाची खुशी तिका त्या बायबलाच्या उतरांतून मेळटाली. आनी तें पळोवन ताणेंय बायबल घेतलें आनी तें बायबल वाचून ताका देव मेळ्ळो. ती जाणटी बायल जावन आसली एक साक्षीदार जेजूच्या उतराची. तेच भाशेन पयले वाचपान आमी पळयलां नामान हो बोलिश्ट कमांडर ताचे बायलेची सेवा करूंक एक इस्रायलाची तरणाटी चेडूं ताची सेर्विदोर आसली. तिणें नामानाच्या बायलेक सांगलें सायबाचें म्हणजे नामानाचे खोड बरें करूंक ताका इस्रायलाक वचून एलिशा नांवाच्या बाकणाराक मेळपाक पडटलें आनी तो कितें सांगता तें करूंक जाय. एलिशान ताका सांगलें तूं जॉर्डन नदीन वचून न्हांव. तो म्हणपाक आमचे गांवांत आमच्या देशांत जायत्यो नदी आसात, हांगा नदीन वचपाक म्हाका तुवें हांव हांगा येयलां. मागीर उपरांत एलिशाचे देवान ताका सांगलां म्हूण आयकले उपरांत तो गेलो आनी तेणें सांगलां तशें केलें. जायते क्रिस्तांव भाव आनी भयण्यो आमचे क्रिस्तांव इगर्जेच्या पासून पयस वयतात कित्याक तांकां हें जिवीत आवडना. नुस्तें मिसाक वचपाचें, नोवेना करपाची, घरा वचून झगडीं, शेजाऱ्यां उलोवप ना, चाडयो करप, हें जिवीत पळोवन तांकां आवडना. ती प्रोटेस्टंटांक दुसऱ्या संघटनांक जॉयन जातात, थंयसर तांकां तांचे पयशे व्हरतात, तांकां सॅक्रिफायस कर तें कर, ती कितेंय करूंक तयार आसात. पूण इगोर्जेन आयताराच्या मिसाक वचोन जेजूक देवाक स्विकारूंक, भाव शेजाऱ्यांक पेल्यात तांय आदाराक पावूंक तें तांकां आवडना, सोंपें लागता. जशें नामाना भाशेन. तर मोगळा भाव भयणो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमच्या कोरण्यांनी ते आपणायता तेन्ना आमी साक्षीदार जाता देवाच्या उतराची, देवाच्या मोगाची. आनी देवान सांगलां हांव तुमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसतलो, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत जियेलें जाल्यार.